आयच्या सुवार्तेंत दोनूच ओळी, या दोन्ही ओळींनी एकेच व्यक्तीचो उल्लेख केला. पहिली ओळ उलयल्ली एकली जोम्यांतली स्त्री, तर दुसरे ओळींत उलोवपी जेजूस. आपणाचे कुशींत तुका ववयल्ली आनी तुका पांदोवन दिल्ली आवय कितली भागी म्हणली. जोम्यांतले स्त्रियेची उतरां आयकताना ती मोरये विशीं उलयता म्हूण आमी समजता. कित्याक आपणाचे कुशींत जेजूक ववयल्ली आनी ताका पांदोवन दिल्ली ताची आवय मोरीस म्हणून आमी जाणाव. आपल्या भुरग्याक कुसव्यांत वावयतली आनी आपल्या भुरग्याक पांदोवन दितली म्हणलें एके आवयचेंच व्याख्यान. जेजूची शिकोवन आयकल्ली ती जोम्यांतली स्त्री जेजू तसल्या महान व्यक्तीचे आवयची, महान शिकोवणदाराचे आवयची वाखाणणी करून तिका भागी म्हूण आपोवन जेजूचीच वाखाणणी करता तें आमी समजूं येत. जेजू मात्र ते जोम्यांतले स्त्रियेन भागी म्हूण आपयलेलेक आनी एक कूस मेळयता आनी हाच्या की देवाचें उतर आयकून तें पाळता ती चड भागी म्हणटा. लुकाच्या वांजेलांत मोरी सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरलेली स्त्री. तीच हांव सर्वेस्पराची चाकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे मुजे थंय जावं म्हूण भडव्या गाब्रिएलाक जाप दिल्ली. अशें ती देवा उतर आयकून तें पाळटली वय. व्यक्ती एकच पूण तिची व्याख्यानां दोडती. ती आवय वय, शिसय वय.